म्हादय बचाव अभियानाच्या शिष्टमंडळान सोमारा मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली। म्हादयचेर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जावची हे खातीर यत्न करचे, कळसा बांदुरा प्रकल्पाचो एरियल सर्वे करचो आणि म्हादय बचाव अभियानाच्या शिष्टमंडळाची केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांकडेन भेट घडोवन हाडची अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या अशें म्हादय बचाव अभियानाच्या वांगड्यांनी सांगलें। म्हादय विशीं आमी गंभीर आसात, जे विषय म्हादय बचाव अभियानाच्या शिष्टमंडळान मांडल्यात ते सगळे मुद्दे विचारांत घेतल्यात अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारान पुण्यात एका बायलेच्या प्रश्नाक जाप दितना एक वादग्रस्त स्टेटमेंट केला। दर दिसा जावपी येरादारीचे गचमुट्टेक लागून पुण्यात कांय लोकांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवाराक बरोच उजरावन काढलो। ह्या वेळार एके बायलेन अजित पवाराक गोंयचे आदले मुख्यमंत्री तशेंच आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारांचे उदाहरण दीत पर्रीकारां भशेन केन्ना तरी अचकीत भेट बी दिवन येरादारीच्या कोयणीचेर लक्ष दियात म्हणून सांगलें। ताचेर अजित पवारान ते बायलेचे म्हणणे सकारात्मक दिश्टीन घेवपाचे सोडून तिकाच पर्रीकार कोण काय म्हणूनचो उरफाटो प्रश्न केलो। राजकीय ज्ञानाक लागून अजित पवार हांणी अशे तरेचे स्टेटमेंट केल्ल्याचे दामू नायक सांगता। सभापती म्हणून आपण समाधानी असा, आपल्याक मंत्रीपदाची आस्त ना म्हणून सांगपी काणकोणचो आमदार आणि सध्याचो मंत्री रमेश तवडकार पक्षान दिल्ले जबाबदारेविशीं समाधानी नाशिल्ल्याचे दिसून येता। 2 दिसां पयलीं जाल्ले भाजपाचे बसकेत तवडकार राजीनामो घेवन आयिल्ल्याचें कळटा। मंत्रीपद मेळूनय तवडकार कित्याक चाळवला तें मात कळना। महाराष्ट्राच्या नेताळ्या वाठारांतल्यान गोंयांत आयिल्लो ओमकार हत्ती परत आपल्या मूळ सुवातेर गेल्ल्याचें आयकपाक येता। दोडामार्ग तियारी वाठारांत आशिल्ल्या हत्तीच्या कळपांतल्यान हो ओमकार हत्ती गोंयांत पाविल्लो। महाराष्ट्र गोंय शिमेवेल्या मोपा वाठारांत आयले उपरांत सप्तत दुसऱ्या दिसा परत गेल्ल्याचें कळटा। अशें आसले तरी राना खात्याचे अधिकारी ताच्या हालचालींचेर ड्रोन कॅमेऱ्या वरवीं नदर दवरून आसात। घराच्या मुखेल्यान आमंत्रण दिल्यार आपण घर वापसी करपाक तयार आशिल्ल्याचे सांगीत आदले मुख्यमंत्री डॉ लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी भाजप प्रवेशाचे स्पष्ट संकेत दिल्या। सोमारा पार्सेकर आपल्या वैयक्तीक कामा खातीर मंत्रालयात आयिल्लो। ह्या वेळार पत्रकारांनी विचारिल्ल्या भाजप प्रवेशाच्या प्रश्नांचेर तांणी जाप दिली।
पर्यटन हंगामातले पहिले आंतरराष्ट्रीय क्रूज कॉर्डेलिया एम्प्रेस गोयातल्या मुरगांव बंदराचेर 10 तारखेक पावली। ह्या क्रुजांतल्यान 1050 विदेशी पर्यटक आयल्या। ह्या वेळार गोंयचो पारंपरीक नाच साजरे करून विदेशी पर्यटकांक येवकार दिलो। तशेंच ह्या वर्सा 31 देशी जाल्यार 12 आंतरराष्ट्रीय क्रुजां मुरगांव बंदराचेर येतली। तशेंच आनीकूय 10 आंतरराष्ट्रीय क्रूज येवपाची शक्यताय आसा अशी माहिती एमपीएचे ट्रॅफिक वेवस्थापक जेरोम क्लेमेंट हांणी दिल्या। सबलेट केल्ले 23 चॅक्स रद्द करपाचो विचार आशिल्लो, पूण मायकल लोबो आनी जीत आरोलकार हांणी केल्ले विनंती उपरांत मुख्यमंत्र्यांकडेन उलोवन तांकां एक संद दिवपाचें थारायलां म्हणून पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे सांगता। कांय चॅकवाल्यांनी आपले विशय घेवन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेंची भेट घेतली। कळंगुटे मुखेल रस्त्याची चाळण जाल्यार पुराय रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान प्रवास करपाक कठीण जाता। इतलेंच न्हय जाल्यार लोकांक अपघातांक लेगीत तोंड दिवचें पडटा। देखून भौशीक बांदकाम खात्यान हो रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। कोनेप्रिया वाठारांत एका धांवत्या स्कुटरीक उसो लागपाचो प्रकार घडलो। फोंडेच्यान कुणे वतना स्कुटरीच्या फाटसून उर येतालो हे विशीं एका वाहन चालकान स्कुटर चालकाक म्हायती दिली। उपरांत ताणें स्कुटर रस्त्या कुशीक थांबयली तेन्ना स्कुटरीक उजो लागिल्ल्याचें कळ्ळें। उज्याक पुराय स्कुटर लासून गेली। सुदैवान स्कुटर चालकाक कसलीच दुखापत जावंक ना। खांडेपार उसगांव पंचायत वाठाराक जोडपी खांडेपार पुलावेल्यान व्हडा प्रमाणात कोयर दूधसागर न्हंयत उडोवपाचे प्रकार वाडल्या। ह्या पुलावेल्यान कांय जाण कोयर न्हंयत उडयतात आनी प्लास्टीक पिशव्यो पुलाच्या रेलिंगाक बांदून दवरतात। हाका लागून पुलाचे वायट चित्र नदरेक येता। पुलाच्या रेलिंगाक बांदिल्ल्यो प्लास्टीक पिशव्यो बेगीनूच काडटले। तशेंच उसगांव वाठारांत बोर्ड आनी सीसीटीव्ही कॅमेरा लावपाचो यत्न करतले। लोकांनी न्हंयत कोयर उडोवन उदकाचें प्रदूषण करचें ना अशें आवाहन खांडेपार आनी उसगांव पंचायतीच्या सरपंचांनी केलां।
ब्राइट, और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. बेतोडा कसमशें वाठारांतलो शेतकार सूर्यकांत गावडे फाटली कितलींशींच वर्सां जाली नाचण्याची लागवड करता. नाचण्याची लागवड करून सूर्यकांत दर वर्सा सुमार 100 किल नाचण्याचें पीक घेता. नाचण्याची लागवड वाडूं येता, मात रानवटी जनावरांक लागून त्रास सोंसचे पडटात म्हणून सूर्यकांत आनी हेर शेतकार सांगतात. रानवटी जनावरांक लागून कांय शेतकारांनी नाचण्याचें पीक घेवप लेगीत बंद केलां. राज्यातल्या बऱ्याच वाठारांनी सोमारा सकाळच्यान पावसाक सुरवात जाली आसा. मंगळाराकूय असोच पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आतां मेरेन 116.7 इंच पावसाची नोंद जाल्ली आसा. मणिपुरात सध्या पावसान सावर घाल्ल्यान पुराय वाठारांत फ्लॅश फ्लड्स आनी दरड कोसळपाच्यो घडणुको घडल्यात. फ्लॅश फ्लड्साक लागून साबार वाठारांनी उदक तुंबलां. लोकजीण पुराय विस्कळीत जाल्ली आसा. वट्ट 6 जिल्ल्यांक फ्लॅश फ्लड्सा संबंधी शिटकावणी दिल्ली आसा. आतां मेरेन सुमार 1000 घरांक ह्या हुंवाराचो फटको बसला. घरांनी उदक घुसलां जाल्यार शेतां नश्ट जाल्लीं आसात. दुसरे वटेन येरादारी लेगीत आडकून पडिल्ल्यान साबार सुवातींनी लोक आडकून पडल्यात. मजगतीं उटंगराच्या पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. NDRF आणि SDRF पंगड सतर्क रावन बचाव कार्य करतात. आसामाची भूंय आयतारा भूंयकांपाच्या धक्क्यान हादरली. गुवाहाटी शाराक लेगीत भूंयकांपाचे धक्के बसले. गुवाहाटीत आयतारा सांजे 4 जावन 41 वरांच्या सुमाराक भूंयकांपाचे खर धक्के जाणवले. आसामांतल्या उदलगुडी हांगा भूंयकांपाचें मुखेल केंद्र आशिल्लें अशी म्हायती अधिकाऱ्यांनी दिली. आसामा बरोबरूच भूतान आनी अस्तंत बंगालाक लेगीत ह्या भूंयकांपाचे धक्के जाणवले.
भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या अदमासा प्रमाण उत्तर पूर्व भारतात आणि महाराष्ट्रात फुडल्या 2 ते 3 दिसां खातीर गोंयांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. मजगतीं राजस्थान, पंजाब आणि गुजरातात परतीच्या पावसान हजेरी लायिल्ली आसा. तशेंच देशाची राजधानी दिल्लीतूय उण्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. मात फुडल्या 2 ते 3 दीस बिहार, झारखंड, कोकण, मध्य महाराष्ट्रात पावस पडटलो अशी शक्यताय आसा. राजस्थानातल्या जयपूर शाळा कुशीत वाटेकार रिंग रोडाचेर आयतारा राती एका भिरांकूळ रस्तो अपघातान एकाच फॅमिलींतल्या 7 जाणांक मरण आयलें. मरण आयिल्ल्या मदीं 2 ल्हान भुरग्यांचो आस्पाव आसा. हे कुटुंब हरिद्वारासावन अस्थि विसर्जन करून पोरतू येताले तेन्ना हो अपघात जालो. मेयिल्ले म्हायती प्रमाण मोटारींत 3 दादले, 2 बायलां आनी 2 भुरगीं अशे 7 जाण प्रवास करताले. मोटार चालकाचें मोटारीवयल्यान नियंत्रण गेल्ल्यान मोटार लवंडली आनी हो अपघात जालो. सोमारा फांतोडेर बस आनी ट्रका मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत देवदर्शनाक वचपी 4 भक्तांक मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक घडली. ह्या घडणुकेंत 9 जाण गंभीर जखमी जाले. ह्या बशींत वट्ट 50 प्रवासी आशिल्ले जे अयोध्या ते वाराणसी वताले. बशीच्या ड्रायव्हरान ओव्हरटेक करपाचो यत्न करतना हो अपघात घडलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. मुंबईची मोनोरेल तांत्रिकरणाक लागून तिसरे फावट वाटेरूच बंद पडली. विजेच्या पुरवणीचेर दबाव आयिल्ल्यान ही मोनोरेल आंतोहिल बस डेपो ते जीटीबी नगर स्टेशनाच्या मदीं सकाळच्या 7:15 वरांचेर बंद पडली अशें कळटा. ह्या वेळार 17 प्रवाशी आशिल्ले. कोणाकूच कांय जावंक ना. मात मोनोरेलच्या कर्मचाऱ्यांनी सगळ्या प्रवाशांक सुरक्षीतरित्या दुसऱ्या रेल्वेसून संबंदीत स्टेशनाचेर पावयले. हाचे आदीं बंद पडिल्ली तेन्ना प्रवाशांक स्वास घेवपाक बरेच त्रास जाल्ले. मात ह्या फावट सुदैवान कोणाकूच कसले त्रास जावंक ना. जपानात 1 लाख जाणट्यांनी पिरायेचो शेकडो हुबलो अशी माहिती जपानच्या सरकारान दिल्ली आसा. तांणी 55व्या फावट हो विक्रम केल्लो आसा. जपान हो सगळ्यांत चड जाणटे लोक आशिल्लो देश जावन आसा. मेयिल्ल्या म्हायती प्रमाण 90 हुपिल्ले 20 लाखां वयर लोक हांगा आसात.
फाटल्या वर्सांनी इतिहासात पहिलेच फावट स्थूलतायेन कुपोशणाक फाटी उडयला. खासा करून 5 ते 19 वर्सां पिरायेच्या गटातल्या भुरग्यांमदी केल्ल्या सर्वेक्षणांतल्यान हो आंकडो स्पश्ट दिसून आयला. सुमार 9.4% भुरगीं स्थूलतायेची शिकार जाल्लीं आसात. 25 वर्सां पयलीं वेगळेच चित्र आशिल्लें. कुपोशीत भुरग्यांचो आंकडो सदांच चड आसतालो. मात आतां वाडटे जंक फुडाच्या सेवना खातीर खंय तरी स्थूलताय भुरग्यांमदी चड आनी स्पश्ट दिसून येवपाक लागल्या. दर एका भुरग्याच्या हातांत फोन आयिल्ल्या कारणान भायर वचून व्यायाम करपूय उणें जाल्लें आसा. देखून हाका लागून ल्हानसान भुरग्यांमदी गोडेमुताचें प्रमाणूय वाडपाची शक्यताय आसा. ल्हान पिरायेंतूच ही भुरगीं वेगवेगळ्या दुयेंसांची शिकार जावं येता. सप्टेंबर हो ल्हान भुरग्यांक जावपी कॅन्सरा विशीं जागृताय करपी म्हयनो आसून सध्या पुराय संवसारभरांत वर्साक 60,000 केशींची नोंद जाल्ली आसा. देखून हो आंकडो खुबूच भयानक आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. ल्हान भुरग्यांमदी वेगवेगळे तरेचे कॅन्सर जाल्ल्याचें कळ्ळां. बदलते जिणेशैलीक लागून जेवणा खाणाची पद्दतूय बदलल्या. देखून दोतोरांनी भुरग्यांच्या आरोग्या कडेन सक्तीन लक्ष दिवपाचो सल्लो दिला. वेळच्या वेळार भुरग्याच्या आरोग्याची तपासणी करपूय गरजेचें आशिल्ल्याचें दोतोरांचें म्हणणें. फाटल्या कांय सप्तकां सावन दिल्ली एनसीआरांत H3N2च्या दुयेंतींनी बरीच वाड जाल्ली आसा. एकूण 70 लोक ह्या फ्लूक बळी पडल्यात. जोर, थंडी, ताळो दुखप, स्वास घेवपाक त्रास जावप अशी लक्षणां दिसून आयिल्ल्यान दोतोरांनी काळजी घेवपाचो सल्लो दिला. चड करून ल्हान भुरग्यां आनी जाणट्यां मदीं ह्या फ्लूची लक्षणां दिसून आयल्यात. 5 ते 10 दीस लोकांक ह्या फ्लूची लक्षणांक लागून त्रास सोंसचो पडटा. जाची इम्युन सिस्टम घटमूट आसता तो उपचाराक बरो रिस्पॉन्स दिता अशेंय दिसून येता. UPI पेमेंट पद्दत वापर आता 24 वरांत चडांत चड वापरपी आता 24 वरांत चडांत चड फक्त 10 लाख रुपये ट्रान्स्फर करपाक शकतले. हो पर्याय फक्त पर्सन टू मर्चंटाकूच लागू आसतलो. मात पर्सन टू पर्सन फक्त 1 लाख रुपया मेरेनूच ट्रान्स्फर करपाची सवलत आसतली. देखून एका दिसाक दरेकी ट्रान्झॅक्शनात चडांत चड 2 लाख रुपया पर्सन टू मर्चंट ट्रान्स्फर करून 10 लाख मेरेन पयशे धाडपाक मेळटले. देशातल्या 302 मंत्र्यांनी सुमार 47% आपल्या आड गुन्यांवकारी खटले आशिल्ल्याचे कबूल केला. तातूंतल्या 174 मंत्र्यांचेर खून, अपहरण, बायलांड गुन्यांव अशे गंभीर आरोप आसात. तशेंच केंद्र सरकारांतल्या 72 मंत्र्यां मदल्या 29 मंत्र्यांनी आपल्या आड गुन्यांवकारी केशी आशिल्ल्याचे कबूल केला. माहिती असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हे वेंचणूक सुदारणा संघटनेच्या अहवालात उजवाडाक आयला. एडीआरान 27 राज्यात 3 केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र सरकारातल्या वट्ट 643 मंत्र्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण केले. ज्या प्रतिज्ञापत्रांच्या आधाराचेर अहवाल तयार केला ते 2020 ते 2025 मजगतीचे वेंचणुके मजगती दाखल केल्ले अशें एडीआरान म्हणलां. या प्रकरणाची स्थिती बदलपाकूय शकता अशें कळटा.
श्रावण महिन्याच्या आगमनात सगळ्या सणपरबांक सुरुवात जाता. चवथी उपरांत आता नवरात्र आणि फुडल्या महिन्यात दिवाळीक दसऱ्याक तशेंच उत्तर भारतात छठ पुजे खातीर घरा कडल्यान पयस रावन दुसऱ्या शारांनी काम करपी लोक घरा परततात. देखून तांच्या खातीर तांकां परवडपी असो प्रवास खर्च आसचो म्हणून रेल्वे प्रशासनान महत्वाचो निर्णय घेतला. दिवाळी निमतान रेल्वे प्रशासनान पुराय देशभरात 1000 स्पेशल रेल्वे सुरू करपाचो निर्णय घेतला. महाराष्ट्रातल्या नागपूर ते पुणे प्रवास करप्यांची संख्या चड आशिल्ल्यान तांच्या खातीर विकेंडाक आणि सणाच्या दिसा सुमार 20 खासा रेल्वे दवरल्या. तशेंच लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते नागपूर मेरेन स्पेशल रेल्वे सेवा दवरल्या. ह्यो सगळ्यो रेल्वे सेवा 27 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर 2025 मजगतीं चलतल्यो अशें कळटा. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही